पणजेच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजा भायर सकाळी 9:30 ऑफिस केन्ना उगडटले काय म्हूण लोक वाट पळयत बशिल्ले। एक एक करून कर्मचारी कामार पावूंक लागले, तरी पूण आंकडो भरलो ना। आरटीओ ऑफिसांत 10:30 मेरेन येवकार दिवपाक रिकाम्यो खुर्च्यो आशिल्ल्यो। सगळेच जाण तालाव मारूंक गेल्यात काय कितें अशें त्यो रिकाम्यो खुर्च्यो पळयतकीर प्रस्न पडपाचो। मडगांव आरटीओ ऑफिसांत वेगळी परिस्थिती नाशिल्ली। कावंटरांतल्यो खुर्च्यो तांच्या धनयांची वाट पळयत आशिल्ल्यो। ऑफिसरांक विचारल्यार तो सांगता सगळे आयल्यात, जे येवंक ना ते एबसेंट। सगळे आयल्यात आनी 2-3 जाण एबसेंट जाल्यार इतल्यो खुर्च्यो रिकाम्यो कश्यो? म्हणजे दे आर एबसेंट कितें म्हणजे ना सर, आज एक्चुअली तुमचे स्टाफ 9:30 पावपा जालो। थोडे 9 तुमचे काउंटर थोडे सर हाली आहा ना? सगळे आसा आमचे, सगळे स्टाफ येयला आयज। फक्त आमचे जे पब्लीक ओरिएंटेड आसा ते सगळे आसा, फक्त अकाउंट्स आसा पळय ते येवना अजून। बाकी सगळे आमचे आसा, टोटल आसा, सगळे आसा, एवरीबडी इज देयर। म्हापशा कलेक्टराच्या ऑफिसांत अर्दे आशिल्ले, अर्दे नाशिल्ले। जे कामार पाविल्ले तातूंतल्या कांय जाणांची बोटां मोबायलार, कांय जाण गजालींनी गुंग। फॅनाचे वारें मिस्टर इंडिया खातालो। आपलें काम केन्ना जातलें म्हूण लोक वाट पळयत राविल्ले। दिवचले मामलेदार ऑफिस आनी ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसांत सकाळी 9:30 हातार मोजपा इतलेच लोक कामार पाविल्ले। 10 जायसर रिकाम्यो खुर्च्योच दिश्टी पडटाल्यो। हरशीक गर्देन भरिल्लें हें ऑफिस सकाळी मात सामकेंच थंड पडिल्लें। कुडचडे म्युनिसिपालिटीत सकाळी 9:30 वरांचेर 5 कर्मचारी वेळेर पावले। 9:45 मेरेन आनीक 5 जाण आयले। 10:15 मेरेन म्युनिसिपालिटीत सामकोच ठणठणाट आशिल्लो। लोक ह्या सरकारी जावय सुनांची वाट पळयत तिश्टताले। हजेरे खातीर आशिल्लें पंचिंग मशीन बंद पडिल्लें आनी ताचो फायदो घेवप चालू आशिल्लें। फोंडा मामलेदार ऑफिसांत लोक वेळार आयिल्ले, पूण जे ज्या कामा खातीर आयिल्ले ते करून दिवपाक कर्मचारीच पावूंक नाशिल्ले। ऑफिसांत रिकाम्यो खुर्च्यो, टेबल, कॉम्प्युटर दिसताले। असल्या सरकारी जावयांचेर आमी रेव्हेन्यू मिनिस्टर रोहन खंवटे आनी टीसीपी मंत्री विजयाक गाठलो। सर्वसामान्य मनशांक हे लोक वतात कामाक, ते त्या टायमार 9:30च्या आसपाची गरज आसा जाल्यार ते आसपाकूच जाय। आनी ताज्या खातीर इफ दे आर नॉट पंक्च्युअल देन आय थिंक गव्हर्मेंट एडमीन एंड इनडिसिप्लीन कंटिन्यूज। सो ताज्या खातीर जे एक्शन जावंक जाय तें जातलें। आमचे लोक कामाक थंय बसले जाल्यार सर्वसामान्य लोकांची कामाक बसल्यार थंय त्या टायमार पावपाची गरज आसा एंड डिलिव्हर द गुड्स। हे सगळें करता आसतना विचार समज आमी 1-2 मांडूंक वता जाल्यार वी ऑल्सो नीड टू नो वॉट द प्रॉब्लम्स ऑफ द गव्हर्मेंट सर्वंट्स आर, एंड दॅट ऑल्सो रुटीनली आय बीन विजिटींग ऑल द ऑफिसीस टू एन्श्युअर दॅट वॉट एवर प्लॅन्स वी हॅव, ई गव्हर्नन्स जावं बाकी जावं तितलोच बॅकअप त्या ऑफिसांनी आसा। अशें न्ही की आमी प्लॅन घेवन वतले आनी द पीपल वेर टू डिलिव्हर हॅव नो बॅकअप। आतां गोंयकार मातसो सुशेगाद म्हणटकर तो मातसो लेटूय पावता। सो तितले सिवील सर्वंटांक सामकें धारेचेर धरप हें हांव म्हणना, बट आय थिंक देर शूड बी सम वर्क एथीक। हांव जाल्यार आय एम पर्सनली ऑफ द ओपिनियन दॅट बायोमेट्रिक्स म्हणटे मेन जे लोकांचे संपर्कान आशिल्ले ऑफिसांनी बायोमेट्रीक सिस्टम आसूंकूच जाय। म्हजी मॅसेज गोंयच्या सिवील सर्वंटांक म्हणटी अशी की जें कितें तुमी मागलां तें सरकारान जेन्ना तुमकां दिलां तेन्ना लोकांकूय तुमी ती सर्वीस दिवपाक जाय। भ्रष्टाचाराचेर मात विजयाची भुमिका सामकी क्लियर। कोण पयलो मेळटा ताका जोत्यांनी मारूंक जाय। पयसो जो घेता मागता, आरे ताका 7th पे दिल्ली आहा, ताका सगळ्यो सर्विसीस दिल्ली आहा, खंयच्या हातून पयशे मागतात, कित्याक मागता? आनी लोक जर सारके आहा की बाबा आपलें सगळें सारकें आहा, तुवें पयशे कित्याक दिवप ताका? आमचे बऱ्यान आहा मरे, कोण मागता ताका धरया, दिवया ताका धपके। सरकारी काम 12 म्हयने थांब ही म्हण खरी करपाचें काम सकाळच्यानूच सुरू जाता। जनतेचो सेवक म्हणून पगार घेवप्यांनी वेळार कामार येत जाल्यार सगळीं कामां वेळार जातलीं। आपली कामां सांडून सुटयो घेवन लोक सरकारी ऑफिसांनी वतात आनी 5-10 मिनटाच्या कामा खातीर आदेसभर तिश्टत रावतात। हें केन्ना थांबतलें? सिव्हिल सर्व्हिस डे दिसा आमकां पळोवपाक मेळिल्ली शोकांतिका। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।